हांगासर आमचो जो कोळम वाड्याचेर आमची थोडी जागा आसा 9,000 स्क्वेअर मिटरान आमी काजी घातल्या। तर ताका अचानक दंपाच्या टायमार उजो लागलो। वाड्यावयल्या भुरग्यांनी पळयलो तो फायर ब्रिगेडीक कॉन्टॅक्ट केली, पूण फायर ब्रिगेड मातशी येवपाक टायम लागलो। तो पर्यंत आनी वाऱ्याक लागून फास्ट पसरली आग जी आहा ती, आनी ऑलमोस्ट सगळी कलमां जी आहा ती म्हाजी जळोन गेल्ली आसा। सादारण 2-1 लाख रुपये 2-2.25 लाख रुपये नुकसान जाला। कित्याक फक्त एकाच वर्सान नुकसान पळोवन चलना, गेली 6 वर्सां आमी दीस रात हेका मेहनत करताले। तेन्ना एग्रीकल्चरा कडेन विनंती आनी गव्हर्मेंटा कडेन तेणी कितें तरी नुकसान भरपाई दिवची। कित्याक शेतकऱ्याक जर अशा प्रकारे जर वायट दीस पळोवचे पडले जाल्यार ते मातशें बरें ना। म्हणजे कित्याक नवीन जे काही शेतकारी आहा ते असल्या मागीर धंद्यान केन्ना देंवचे ना। आनी वेवस्थीत हेच्या फुडें मातशी काळजी घेवची। म्हणजे एकंदरीत चडान चड लोक अलर्ट आहात आमच्या वाड्यावयले, पूण हांगासर प्लॉट बीट चालू आहा, कोण केन्ना उजो घालता कळना। म्हाज्या म्हायती प्रमाण गेल्या 30-40 वर्सां तरी हांगासर उजो लागोंक ना, केन्ना आमी आयकूंक ना। आज अचानक हो लागला, पूण लागलो तो लागलो 2-3 प्लॉट कंटिन्यू घेवन गेलो। परत एकदां आमी फायर ब्रिगेड आपयली, परत पालालो उजो जो आहा तो परत सुरू जालो। आतां परत येवन ते आतां फायर ब्रिगेड येवन परत पालून गेला। फाटल्या कांय दिसाच्यान दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत काजू बागायती वा महाराणांक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। बुधवारा कारापूरच्या कोळम वाड्याचेर एके काजू बागायतीक उजो लागपाची घडणूक घडली। दनपारच्या वेळार आनी भर लोकवेस्तीक तेंकून आशिल्ले काजू बागायतीक उजो लागतकीच थळाव्या लोकांचेर एकूच आकांत आयलो। हे विशीं दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बंबासयत घडणूक थळार धांव मारली। तांच्यांनी बरीच मेहनत घेवन एकदांचो उजो नियंत्रणांत हाडलो। अजापाची गजाल म्हळ्यार उजो पालोवन वयतकीच सांजे परत उज्यान पेट घेतलो। ताका लागून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक सांजे परत कोळम वाड्याचेर येवन उजो नियंत्रणांत हाडचो पडलो। ह्या उज्यांत काजू बागायतींतली सगळी कलमां जळून भस्म जाली। हे घडणुकेंत 2 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।